काणकोण पालिकेचे धुमाण्याच्या कोयरा प्रकल्पाक लागेलो उजो पालोवंक पालिका कांयच करिना म्हणून निमणे ब्रेस्तारा थळाव्या लोकांनी JCB हाडून उजो पालोवंक सुरू केलो. फाटलो म्हयनोभर जालो हो उजो पेट्टा. धुमाण्याच्या लोकांक खूब त्रास जातात म्हूण थळावे बोवाळ मारतात. थळाव्या लोकांनी फायर ब्रिगेड आनी उदकाचो टँकर हाडून उजो पालोवंक सुरवात केली. काणकोण पालिकेच्या धुमाणे गांवांत आशिल्ल्या कोयर प्रकल्पांत उजो लागल्यार आतां 1 म्हयनो जायत आयला. हो उजो पालोवपाक पालिका कांयच करिना म्हूण थळाव्या लोकांनीच JCB आनी उदकाचो टँकर हाडून उजो पालोवपाचो यत्न बिरेस्तारा केलो. JCBच्या टायराक कवची तोपिल्ल्यान तांच्या कामांत अडचण आयली. धुंवर येयलो म्हूण आमी कंप्लेन केल्ली. पयल्यार कांयच एक्शन जाल्लें ना आनी आमी तशें गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेन केल्ली आहा आनी सगळ्या ऑफिसाक कलेक्टरेटाक बीन कंप्लेन केल्ली आहा. किती ॲक्शन जाल्या? केन्ना केली कंप्लेन? पयर आमी केल्ली आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक काल आमी केल्ली आहा कंप्लेन. म्हळ्यार अजून कांय एक्शन घेयल्ली ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां हो इनेल करपाक खूब प्रॉब्लेम जाता. तसो आगोंदे लोकां जे रस्त्या सायड वयताय पळय तेमकां बीन हो इनेल करपाक खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. उज्यांत लासून काबार जाल्लो कोयर प्रकल्प चालीक लावपाक काणकोण पालिकेन एक सल्लागार नेमला. ह्या सल्लागारान पालिकेक अहवाल दिला. मात पालिकेन ताचेर कांयच कारवाय करूंक ना अशें सल्लागार किशोर म्हणटा. I have suggested them all the measures how to restore the plant after fire accident which had occurred on 19th January. Actually this work was to be done by municipality but with unknown reasons I don't know why municipality is not taking interest in this. काणकोणच्यान बबेश बोरकार. इतल्यान ह्या खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.